문더라 सगळे सग्रामेता नदरच लागीस ताव सोम्या साताव तुझी गोडसा लागीस ताव सोम्या साताव तुझी गोडसा तुझे संगी रावण विसरताव झिणये गोडसा तुझे संगी रावण विसरताव झिणये गोडसा संतोष जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या स्पर्श साक्षी तुका आम्ही तुझ्या स्पर्श नमो 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 जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो सुमंदरा सग्रामेता नमकारच नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो सुमंदरा सग्रामेता नमकारच हालेलुया 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 आता बार आमचो समय आमच्या मध्ये असा सर्व संसार सचिव आमच्या मध्ये असा हालेलुया 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 तो बन हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 शदर बलरंदलैया ललललैया हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 जेजू जेजू आमच्या सोम्या तुका जावरादा तुका जावरादा तुका महिमा आराधन जेजू हालेलुया 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 Ergan tuka sumiyan Jesu, Ergan tuka oglap tuka sumiyan Jesu, studi tuka sumiyan Jesu, aradan tuka sumiyan Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Busham. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 इकडे बरंग सरपणे आमच्या मग शभावना बहिणीनो सोमियम समोदे असा एवढा पार्कर समच्या मध्ये असा
या शुक्राराच्या दिसा सकाळी उठून पयसले उबार गुड्याक दोंगराक आमी आयल्या सोमयेचें दर्शन घेवंक आयल्या हांगासर सोमया पळोवंक आमी आयल्या हांगासर सोमयाक आमची बगणां उसारूंक सोमयाक आमचे कश्ट सांगूंक आनी सोमयाची बेसांवां जोड घेवंक आमी आयल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कीर्तन 147 कीर्तन 147 साम 147 कितें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा Hallelujah. हालेलुया हालेलुया म्हळ्यार कितें हालेलुया म्हळ्यार कालें आं हालेलुया म्हळ्यार सर्वेस्पराक जावं महिमा हालेलुया म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड इंग्लिशान प्रेज द लॉर्ड हां इंग्लिशान प्रेज द लॉर्ड वा सर्वेस्पराक जावं महिमा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अरे एकल्याने आमी हात उबारचे प्रेज द देवाची स्तुती करतना आतां पोर सांगलां तुमकां न्ही थोड्या दिसां फुडें परतून तशें येतात तुमी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुमकां की दिवन रावचे गी की दिवन रावचे गी गोंबे की दिल्ले बरी नाका न्ही परतून परतून सांगूंक करूं म्हाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 येशुवे वंदने अर्गान చేసు ఒగళాప్ చేసు స్తుతి చేసు ఆరాధన చేసు हालेलुया 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 Hallelujah. आमी हात उबारतना दोनी हात उबारी जायत की हांव एकच हात उबारता कित्याक म्हणजे एक हात हांवें बुका दवरसना दुखता न्ही प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो कीर्तन 147 म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा Hallelujah. हालेलुया कितें म्हणटा Hallelujah. हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा कोणाची स्तुती करा सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची स्तुती करा कोणाची स्तुती करा सर्वेस्पराची आमच्या देवाक कीर्तनां गावची कितलें बरें कोणाक आमच्या देवाक कीर्तनां गावची कितलें बरें प्रेज द लॉर्ड आमच्या देवाक तुमच्या देवाक न्ही कोणाच्या देवाक आमच्या देवाक तांच्या देवाक न्ही कोणा देवाक आमच्या देवाक कीर्तनां गावची कितलें बरें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ताची स्तुती करचे कितले सोबीत ताची स्तुती करचे कितले सोबीत आमी मनशाची स्तुती करता न्ही गे तो भारी बरो भारी खुशी कितलो बरो मनीस कितलें बरें उलोवणें कितलें बरें म्हण स्तुती करता हांव दुसऱ्यांची न्ही गे वय की न्ही हां कोणी मंत्री आसा जाल्यार ताच्या फाटल्यान चेडो आसा जाल्यार हां जय 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 करत आसता सगळो दीस न्ही गे स्तुती करत आसता तांकां बारी खुशी देवाचें उतर म्हणटा मनशांची स्तुती करचें न्ही मनशांक जय जय म्हणचें न्ही देवाची रसनाराची स्तुती करी जाय रसनाराची कळ्ळें गे यू हॅव टू प्रेज द क्रिएटर नॉट द क्रिएचर हां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या देवाची स्तुती आमी करूंक जाय देवाची आनी आतां ताची स्तुती करचें कितलें सोबीत देवाची स्तुती देव कितलो बरो देव कितलो दयाळ देव कितलो उदार मनाचो आमकां राखता सांबाळता बेसांवांनी भरता न्ही गे आमी मनशाची स्तुती करता मेल्या उपरांत श्रद्धांजली आसता न्ही गे श्रद्धांजली वय गे काय म्हणटात ऑबिच्युरी म्हणटात श्रद्धांजली सांगतात तो मनीस कितलो भारी बरो तो असो ती अशी कितली बरी न्ही गे तिणें सांगचें हांगा त्या श्रद्धांजली सांगता त्या मनशान तें सांगलें न्हय पुरा सत जालें जाल्यार तिका मिसां भेटोवची गरज आहे डायरेक्ट सर्गाक तितलें बरें प्रेज करतात एकच ती एक नेगेटीव सांगिनात पुरो पॉझिटिव्ह पुढो जिवंत आसतना तो मनीस कसो आसलो म्हणून त्या घरच्या मात गोत श्रद्धांजली भेटले गोत्ता तो सगळ्या सांगले बरी सांगता वट्रासी पूण ती मनशांची स्तुती तोंडाचो सैलाप तो पसंद ना देखून देवाची स्तुती करूंक जाय देवाची स्तुती केल्ल्यान कितें जाता कितें जाता बरी न्हीद पडटा गे व्हेरी गूड मागीर पोट भरता गे हां ब्रेकफास्ट करीचे म्हणना मागीर आं आं पिडा गुण जाता आं बळ्या देवाचें उतर म्हणटा हांगासर कीर्तन 147 ओळ 3
पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा पळया पापसल्लीं काळजां बरीं करता देवाची स्तुती केल्यान मात्र तें साध्य देवाची स्तुती करनातल्यांक ती काळजां बरीं जायनात तांचे गायी तो बांदता पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करता तांचे गायी तो बांदता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी दुखांत आसात तुमी कश्टांत आसात तुमी अनवरांत आसात सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय आनी सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यांत आमची पिडा गूण जाता आमकां समाधान मेळटा आनी समाधान देवान दिवचें मनीस दिवं शकना देखून जेजू म्हणटा हांव दितां तें समाधान संवसार दिवंक सकना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तुम्ही ह्या गुड्यार आयल्यात तुम्ही हांगासर न्ही गे कितें आयल्यात तुमी हा म्हाका पळोवंक गे हा जेजूक पळोवंक आयल्यात व्हेरी गुड जेजू तोंड खालें जोडून घेवंक आयल्यात तुमी हांगा हा कांय ना गे बेश्टें घरा भुरगीं दोस्तात न्हिदोंक दिनात सून किरी करता माईम पिरी करता देखून सीद आयल्यात तुमी हांगा पळय गे बेसांव सोडूंक आयल्या हा कोण थंय आशीर्वाद सोडूंक आयल्या आशिर्वाद जोडून घेवं कोणाचें जेजूचे ओडू हांगासर वयर येता आसतना थोडे उलयताले हांगा कितलें बरें एक नमून बारी संतोश जाता खुशी जाता पीस मेळटा पीसफूल न्ही गे समाधान मेळटा वयर येतना गुड्यार बरें वारें न्ही गे सांजुजे वासाचें पुंतळ सुबीत बरें बगता हांगात रावया म्हूण बगता पेद्रू जाकोबू आनी जुआंव आनी जेजू दोंगरा गेले ताबोर पर्वतार न्ही गे थंय जेजू रुपांतर जालो तो दृश्य पळोवन तांकां खुशी जाली आनी ते म्हणाले आमी हांगात रावया 3 तुंब मारया एक मईचे गेली एक तुका आमी हांगात रावता सगळें कितें हांवेचें किरी कितलें काम केल्यारय ना कितलो कश्ट काडल्यारय ना किरी एक बुडू कोणाक जाय न्ही गे देखून ह्या गुड्यार आयल्यार सगळे देवंगूत मोन ना पूण हांगात रावंक जाता हा थोडे संतोश सोदून बिचाक वयतात संतोश सोदून बिचाक येतात बिचान भोंवतात चारमुरी खातात पावपुरी खातात बेलपुरी खातात सेवपुरी खातात न्ही गे पुरो भोंवतात संतोश जाता केदळ पर्यंत संतोश बिचांत आसता पर्यंत मागीर फाटीं आयल्या उपरांत तेंत घर तेंत ना समाधान तेंत तोंडाव खुर्च्यार पडून कितें फायदो न्ही गे बेजार जाता देखून आवटींग या म्हणून विकेंडाक मॉलाक येतात सिटी सेंटराक वा फोरम मॉलाक येतात एणे तेणे भोंवतात बरें करना थंयसर नेस्कॉफी पियेतात न्ही गे बर्गर खातात न्ही गे हां पळय मागीर बर्गर खाता मागीर तेणे पुरो येतात पुरो भोंवन जाल्या उपरांत फाटीं घरा येताना तेंत सासूमायचें तोंड तेंत मांवाचें तोंड न्ही गे बेजाराय कितें फायदो मॉलांत आसता पर्यंत मात संतोश मागीर तेंत सेम पिक्चर जाता म्हणसर मात संतोश पिक्चर जाल्या उपरांत सेम भोंवंक येता म्हणसर मात भोंवडी मारून सक्कड गांव भोंवन फाटीं येताना तेंत गांवाक येताना बारीक खुशी खोलो संतोश रजा जावन फाटीं येताना परतून तेंत बेजाराय देखून संवसारान दिवचें समाधान आसा पळय तें टेम्पररी तात्कालीक आनी जेजू म्हणटा तुमी म्हजे लागीं येया तुमी कश्ट केल्या न्ही वजन वयतले न्हू कम टू मी म्हज्या लागीं येया हांव तुमकां समाधान दितलो आनी हांवें दिवचें समाधान तें संवसार दिवंक शकना तें टेम्पररी न्ही परमनंट तुका कितलीय पिडा येवंक पुरो आदले फावटी हांव एक मणिपाल आस्पत्रेक गेल्लो एका तरणाट्या चलयेक कॅन्सर जाला कॅन्सर जालें हांव गेलो मळोंक धाकटी दोगां भुरगीं आसात धाकटी आनी ती तरणाटी स्त्री कॅन्सर पिडेन वळवळटा दाक्तरान म्हळो आनी फकत 2 म्हयने मात वांता आनी हांव गेलो कशें गो बाय म्हळें बरी आहा फादर तुमी कशें आसात हांव बरो आसा हांवें म्हळें तुका असली पिडा ह्या प्रायर दिनूच आसली धाकटी भुरगीं आसात 3 वर्सांचे एक 5 वर्सांचे देखून ती म्हणालें
फादर कालें करचें देवान दिल्यात सोसून व्हरचें आसता पर्यंत सोंसचें म्हजे गिसर कस सोम्यान सोंसल्यात ताच्या कस्तां वयर म्हजे कंचिल्ल्याक म्हाका इल्ली कंत धाकटुलें दोगांक भुरग्यांक सोडून वेतालें म्हणली कंत दोगा धाकटुल्या भुरग्यांक सोडून वेतालें म्हणली कंत तांचें बरें फुडार जाल्यार पुरो तांचे बसो मागा फादर म्हजे बसो मागा नाकात म्हजें जालें पूण तांचे बसो मागा म्हणालें खंय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन दुसरे दिसा ती चली देवादीन जाली कित्याक म्हळ्यार पळया मनशा जिविताचे कश्ट आसातच पूण त्या चेडवा थंय पळयलो हांवें त्या स्त्रिये थंय पळयलो आत्मीक एक संतोश आसा आत्मीक संतोश तिच्या तोंडार तो दिसतालो देखून तिणें म्हाका विचारलें तुमी कशें आसात भलायकी सांबाळा पळया कशें आसा तिच्या अंतकाला पर्यंत दुसऱ्यांची कंत आनी आपूण संतोश बरीत आसा तो आत्मीक संतोश तो संतोश कोणें काणूरूंक जायना तो संतोश तो सदांच उरचो संतोश तो पिडा आयले म्हणून रोडान बसोंक नात वा फाल्यां मरोंक आसा म्हूण खंतीन जावं नात देखून हो आखेर पर्यंत सोम्याची स्तुती केल्ल्यान तसलें फोव जाता थोडे कांय स्तुतीत करनात देवाची मागणें ना देवाचें रजर ना देवाची स्तुती ना देवाचें उतर ना तसलें जिवीत निराशेचें जिवीत तें संतोश ना तें समाधान ना तें तृप्ती ना ती दादोसकाय ना कश्टा वयर जैत व्हरूंक आमकां वाट दिसना तसली परिस्थिती येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून पळया सोम्याची स्तुती केल्ल्यान पापसल्लीं काळजां बरीं जातात आनी तांचे गायी गूण जाता म्हणटा देवाचें उतर किर्तन 147 पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा म्हणा पळया पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा आमी उबी रावया देवाच्या मनाक हें गीत गावया अर्सून 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 गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया देवा अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया देवा बापा अर्सून गावया जेजू सोम्या अर्सून गावया पवित्र आत्म्या अर्सून गावया त्रिएका देवा अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया जीवदातारा अर्सून गावया जिवीत दिल्ल्या अर्सून गावया कृपेवंता अर्सून गावया सस्ताच्या बापा अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया दैवीक उजवाडा अर्सून गावया रायांच्या राया अर्सून गावया स्वताच्या आत्म्या अर्सून गावया सुरपद्वेदारा अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया हालेलुया 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 हालेलुया
Ergan tuka sumia Jesu, glab tuka sumia Jesu, arada tuka sumia Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shadal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 a. Shadal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 a. Ergan Jesu, glab Jesu, arada Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ergan tuka sumia Jesu, glab tuka sumia Jesu, arada tuka sumia Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. कीर्तन 51 बघसण्या खातीर देवाची काकुळतो मागचें एक कीर्तन 51 साम 51 हें दाविदाचें कीर्तन दाविदान एक पातक केलें दाविदान 2 पातां केलीं दावीद कोण बाप्पूगी कोण दावीद माई दावीद राय पर्णसोल्ल्यांतलो फामाद राय दावीद राय देवाच्या चड मोगास हे दावीद रायान एक पातक केलें कसलें पातक गुतना तुमी पुरा खंय आल्यात गुतना म्हाका उरयाच्या ओके दावीद राय दुसरो राय इस्रायेल पयलो राय साऊल देवाक अविधेय जालो देखून ताचे लागचें सिंहासन काडलें शमूएल प्रवाद्या मुखांतर आनी तें दाविदाक दिलें दाविदाक राय म्हूण मागलो वच दावीद बोकऱ्यांक सोरोवचो गवळी सलमोनच्या रावळेरांत सावलाच्या रावळेरांत सावलाक पिर्लूक पुगोन खुशी करचो भुरगो दावीद आनी तो राय जाल्या उपरांत ताका वस्तू कश्ट मेळ्ळें सावला मुखांतर आनी सावलाच्या शिपाया मुखांतर पुरा पूण सावल मेल्या उपरांत हो राय जालो आनी रावळेराक आयलो आनी रावळेरांत तो आसतना एक दीस वयल्या माळये सालांत तो भोंवन आसतना ताजे दिश्ट एका शेजारच्या आंगणा गेली थंयसर एक स्त्री नांवन आशिल्ली बेतशिबा नांवन त्या दाळा पुरा उक्ती नाणयो न्ही नांवन आशिल्ली आनी हाची दिश्ट ताजेर पडली हाका आशा जाली कामागारांक सांगून तिका आपूण धाडलें आनी तिचे लागीं संबंद जोडलो आनी तिचो पती उरिया तो फिलिस्ती संघाता विरोध थंयसर झुजोन आशिल्लो झुजाच्या थळार ह्या संदर्भार रायान एक पथक केलें प्रद्वारपणाचें ह्या संदर्भार थोडो तेंप गेलो ही स्त्री गर्भेस्त जाली रायाक येवन सांगलें हांव गर्भेस्त जाल्या रायाक भिरांत दिसली उरियाना बायल गर्भेस्त जाल्या कशी कोण ना म्हणून देखून तेणें कितें केलें ताणें उरियाक आपोवून धाडलें तो झुजोन आहलो थंय झुजाच्या थळार आपयलें उरिया आयलो रावळेराक रायान ताका बरें जेवण केलें घट्ट सोरो दिलो पियोंक आनी म्हणे वच बायले सांगात आनी दे तो म्हणालो मुजे शिस मुजे फाटलावदार मुजे सांगाती थंयसर झुजोन आसात हांव हांगासर मजा करिना हांव वचून म्हजे बायले सांगा न्हिदना हांव हांगाच न्हिदता म्हणलो रावळेरांत न्हिदलो रायान वत्ताय केली वचोंक ना तो रावळेरांत एक कोणच्यान न्हिदलो रायाक राग तकले सोडलो कितें करचें रायान पत्र बरयलें रातींत सेनाधिपतीक पत्र बरयलें त्या पत्रांत अशें बरयलें फाल्यांच्या झुजांत उरियाक तुवें मुखार घाली जाय तुमी पुरा फाटीं ये जाय तांणी फिलिस्तीकाराच्या तलवारीक मोरा जाय हुकूम रायाची आनी तें लोकोटो ताच्या हातांत दिलो आनी म्हळें सेनाधिपतीक दी ताच्या मरणाचें डेथ नोट खुद्द उरिया वचून सेनाधिपतीक दिता सेनाधिपती पळयता उरियाक मुखार घालूंक सांगला रायाच्या प्रमाण उरिया मुखार घालतात आनी उरिया थंयसर मरता आनी ही खबर रायाक फावो जाता आनी राय बेतशिबा लागीं काजर जाता हें एक पातक ताणें केल्लें एक कुनीचें पातक आनी प्रद्वारपणाचें पातक नातान प्रवादी आयलो देवान नातान प्रवादी धाडलो आनी म्हळें दाविदान पातक केलां ताका बूज सांग दाविदाक ताचें पातक वळखोंक सांग आनी नातान प्रवादी गेलो
वचून दाविदा लागीं म्हणालो, अळे दाविदा, अळे राया, तुज्या रावळेरान तुज्या एका राज्यांत एक कठोर मनीस आसा, एक कठोर मनीस. भिरंकूळ कठोर म्हळ्यार पळया कोण तो पातकी, तो गातकी म्हणालो प्रवादी, नातान प्रवादी ताका. आनी ह्या संदर्भार कोण तो, कितें जालें? आनी हो म्हणालो, पळया तुज्या राज्यांत एक दुब्बळो मनीस आसलो, ताचे लागीं एक शिडी आसली, शिडी. आनी शिडयेचो मस्तू तो मोकरतालो. ह्या दुबळ्या घराच्या बगलेर ग्रेस्त मनीस आसलो, ग्रेस्त मनीस. ताच्या घरा सैरे आयले आनी जेवण करच्याक ताणें बोकडेचें मांस करून चिंतलें. ताच्या लागीं मस्त बोकरे आसले, पूण ताचे बोकरे मारून ताका खुशी नातली. शेजारच्या त्या पापाच्या मनशाच्या शिडयेचेर ताची दिश्टी गेली आनी ताणें शिडी इसारली. ताणें दिना म्हणी जबरदस्ती वणकाण गेली आनी ती शिडी मारून ताणें मास्कन केली. तो रागान पेटलो आनी म्हणालो, कोण तो नीच आनी कपटी तसलो खोटो मनीस म्हज्या राज्यांत, कोण तो? ताका अतंत कातर ना जिवेशी मारता म्हणालो राय. ताका प्रवादी म्हणालो, नतान म्हणालो, तुंतू तो उरयेच्या बायलेक खाण घेवन उरयाक जिवेशी मारलेलो नीच आनी कठोर राय तुंत. तूं मरतलोय जर तर तुजें पातक तूं वळखून देवा मुखार येनाय, तूं मरतलोय. आनी अशें राय सगळो कंगल जालो. रायाची पदवी ताणें सोडली, बसका सोडली, कोणी वस्तूर न्हेसलो, माथ्यार गोबर घालो आनी उपास मागणें केलें. आनी देवा लागचें बोगसाणें मागून हो किर्तन तो बरयता. तो म्हणटा, काकुळत म्हजी कर देवा, तुज्या थीर मोगान म्हजी काकुळत कर. तुजे व्हड दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्हे हांव वळखून घेता. म्हजे पातक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध, तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केलें. म्हाका बक्षी म्हणालो तो आनी बोगसाणें मागूंक लागलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दाविदान मागलेलें बोगसाणें देवाक मानवलें. देवान ताका बक्षिलो, मात्र न्ही ताका अभिषिक्त केलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, रायतो तरी ताचे पातकी सैम तो वळखलो, ताचे बोगसाणें तो मागलो, एक नवें जिवीत तो जियेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी खंडीत आमकांय देव तशेंच आमी पातकी, आमी सुकरता, आमी बोगसाणें मागोवंक जाय, देवा सवे राजी जावंक जाय, देवा सवे येवंक जाय, तवळ आमी बाचाव जातल्या. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी, थोडे फावटी आमकां बोगसूंक कश्ट मागतात. कितले फावटी बोगसूंचे म्हणटा आमी, बोगसूंक कश्ट. थोडे फावटी आमकां आमच्या मायेन जावंक पुरो, आमच्या सुनेन जावंक पुरो, आमच्या पतीन जावंक पुरो, पत्नीन जावंक पुरो. आमच्याच भुरग्यांनी आमकां धोको दिल्लो आसा, आमच्याच भुरग्यांनी आमकां विरोध केल्लीं आसात. थोडे फावटी आमकां दूख भोगता, बेजाराय जाता, बोगसूंक कश्ट जाता. थोडे फावटी आमच्या शेजाऱ्यांनी, आमच्याच मोगाच्यांनी आमकां विरोध वचोवन आमकां कश्ट दिल्ले आसात. हे सगळे मती कुडास हाडया, सगळ्यांक बक्षिया आमी, तांकांय बक्षिया, हाकाय बक्षिया, म्हजेय बोगसाणें मागया, देवा सवे राजी जावया. आनी खंडीत देव आमकां आशिर्वाद दिता, देव आमकां बेसांवांनी भरता आनी देव आमकां कृपेन भरता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या पातकाची दूख धरया, आमच्या पातकाचें बोगसाणें मागया. स्वामी आमची काकुळट कर, आमकां आदार दी, कृपा दी. आमी केल्ले सगळे पातक वळखून घेता. आमच्या पातकांची सगळी पातां तूं दिन नितळ कर, आमकां हिमाप्रास दवो कर, तुजे पवित्र नगर शेणोन आमकां सगळे नितळ कर म्हणून आमी मागया. सोम्यान आमकां करच्या पयलें सगळीं आमच्या पातकी सैम वळखून घेवया. आमी सगळीं निट्ट बसया, दोळे धांपया, आमचे हात आमी सगळे आमच्या उस्क्यार दवरया, हे आमच्या अर्द्याचेर दवरया. सोम्या लक्षें बोगसाणें मागया. बोगसूंक जायना तितल्यो दुखी, मोग करूंक जायना त्यो घडयो. मन म्हजें गायांनी पापसला, मन म्हजें गायांनी पापसला. ये जेजू मोगान भर म्हाका, दुखयल्यां बोगसूंक बळ दी आतां. ये जेजू
मोगान बर म्हाका तूं कैल्यां बोगसूंक बळ दी आतां मुज्यास मनशांनी धोको दिलो घातान पाठीक तोपलो बालो बोगसूंक जायना मन रडोन आसा बोगसूंक जायना मन रडोन आसा ये जेजू मोगान बर म्हाका तूं कैल्यां बोगसूंक बळ दी आतां ये जेजू मोगान बर म्हाका तूं कैल्यां बोगसूंक बळ दी आतां हांवेंस वागयल्या भुरग्यांनी म्हाकास कोटयलो दग दिलो निराशी मन हे खंतीन रडोन आसा निराशी मन हे खंतीन रडोन आसा ये जेजू मोगान बर म्हाका तूं कैल्यां बोगसूंक बळ दी म्हाका ये जेजू मोगान बर म्हाका तूं कैल्यां बोगसूंक बळ दी आतां काळजाक तोपची दिक्षी उतरां निराप्रती तरी बोगची शिक्षा सोसूंक जायना मन रडोन आसा सोसूंक जायना मन रडोन आसा ये जेजू मोगान बर म्हाका तूं कैल्यां बोगसूंक बळ दी आतां ये जेजू मोगान बर म्हाका तूं कैल्यां बोगसूंक बळ दी म्हाका तूं कैल्यां बोगसूंक बळ दी आतां वयसुम्या आमी दुखेल्ल्यां बोगसूंक बळ दी आनी आमचें बोगसणें मागोवंक आमकां सकत दी आमचें बोगसणें मागता सोम्या आमकां बोगशी हें नवें जिवीत दी तुका सा महिमा तुका सा वरदान तुका सा वगळाप ससनाच्या ससनाक आमेन 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 तुकाच्या भाव भयणीनो एक घडीभर आमच्या हात तकलेचेर दवरया म्हणजे सगळ्या अपराधाची माफी सुरेस्पर तुमकां दिवं दी सगळे तुमचे पातक धुवन काडून दी सगळे तुमचे जिवीत नंदन करून दी समाधान तृप्ती संतोष तुमकां भाऊ जावं दी म्हण आमी मागया जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुटक दी जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड जेजू तुज्या रक्तान म्हजे अपराध तूं भोगो तुज्या रक्तान सोम्या म्हाका नवो कर जेजू तुझे रगत म्हाका सुटका दिता जेजू तुझे रगत म्हजी पातकां बक्षिता जेजू तुझे रगत म्हाका सुटका दिता जेजू तुझे रगत म्हजी जिवीत बदलता जेजू तुज्या रगतान म्हाका सुटका दी जेजू तुज्या रगतान म्हजे अपराध पुसून काड
जिजू तुझ्या रक्ता मुझे गुन्यांव नितळक तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका बाचवक तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका नितळक तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका नवक. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर बहुत बड़ी नौ कीर्तन 86 86 किती म्हणता ते सर कीर्तनगर म्हणता मुझ्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा मुझ्या मागण्याक जाप दी म्हाका राख कित्याक हांव तुजो भक्त तुझे विश्वास दवरतेल्या तुझ्या सेवकाक निवार. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तुझ्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी म्हाका राख कित्याक हांव तुजो भक्त तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुझ्या सेवकाक निवार. मगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता ताका हर एकल्याकी बाचावी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून ताची स्तुती करता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून ताचें नांव प्रगट करता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून ताची मात कार्यां अख्ख्या लोकांक कळीत करता ताका सर्वेस्पर केदींग सोडून घालिना ताका धुळीन तो वयर काडटा ताका बाचाव करता ताका बेसांवांनी भरता ताका आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कानानगार स्त्री जेजूच्या फाटल्यान बोब मारीत आयली तिच्या दुवेक हुशार ना म्हणून आनी तिच्या बोबेक तिच्या आवाजाक तिच्या उल्याक सोम्यान कान दिले. रक्तस्रावा सांपडलेली स्त्री 14 वर्सां जावन कश्ट नासली आपण जेजूच्या उस्तराचे पोंत आपणीन जाल्यार गुण जाता म्हणलो बरोबर सो देखून तिने आपडलें आनी ती गुण जाली आनी जेजू म्हणालो स्त्री तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. शतपतीचो नौकर बरो हुशार नातुल्लो आनी तो जण धाडटा आनी जेजू शतपतीच्या घरा येता आनी शतपती म्हणटा सुम्या तुवें म्हज्या घरा भितर येवचें भाग म्हाका भोवना थंय तांचें उतर सांगशी जाल्यार म्हजो सेवक बरो जातलो. पळया आनी संदर्भार जेजून म्हणलें सगळ्या इस्रायलांत येदो व्हड बाबार्थ म्हाका मेळोंक ना. पळया आमचो बाबार्थ आनी आमची पात्यणी आमकां गुण करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो बाबार्थ आमची पात्यणी आमकां गुण करता. कानानगार स्त्रियेचो बाबार्थ तिच्या दुवेक गुण करूं शकलो. शतपतीचो बाबार्थ ताच्या नौकारा बरें करूं शकलो आनी रक्तस्रावाच्या स्त्रियेचो बाबार्थ तिची पिडा गुण करूंक शकली. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दोळे धांपया आमची पिडा उडासा हाडया आमचें समर्पण करया भक्ता माथ्याच्या केंसा तोंड पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी आमची कूड सुमयेच्या पांया तळ समर्पया. आमकां जायती पिडा आसा कश्ट आसा आकांत आसा बेजार आसा गंध आसा सगळें आसा सुमये समर्पया. सगळी आमची कूड समर्पया कुडींतली सगळी पिडा दूख टेन्शन बेजार एकंत सगळी सुमयास दिया. आमचे कुटुंब सगळे सुमयेच्या पांया तळ समर्पया. प्रते रितीन आमची भुरगीं आधुनीक संवसारांत इश्टगतीमध्ये जियेतात आधुनीक संवसारांत माध्यमा मुखांतर जियेतात. मोबायल ह्या मोबायलांत येवची सगळीं ती चिंतना इश्टगत आज जायतीं भुरगीं तांचें जिवीत पाड करूंक शकल्यान फेसबूक वॉट्सअप इंस्टाग्राम यूट्यूब असले जायत्या संगतींनी कोटी संगती पळोवन तांची मौत दड्डी जाल्ली आसा. हे सगळे भुरग्यांक सुमयेच्या पांया तळ समर्पया आमी. कश्टून आसा ती ते एका पिडेक संपडल्यान ती आनी त्या पिडेंतली सुटका मेळच्या खातीर बाचाव मेळच्या खातीर मागया आमी मागया आमच्या पती खातीर आमी मागया आमच्या पत्नी खातीर आमी मागया आमच्या भावा खातीर भयणी खातीर आवय खातीर बापाय खातीर जे कोणा मागतान बसयला तांचे खातीर सोम्या समर्पण दिवया. सोम्या हे सगळ्या भक्तिकांक तुज्या पांया तळ समर्पिता. पयस तांव ती हांगासर आयल्यान जायती महिलां पयण करून आयल्यान ते साव घेवन आयल्यान तुजो आदार मागून आयल्यान तुजें सांत समाधान मागून आयल्यान तुजें बेसांव मागून आयल्यान तुजी कृपा मागून आयल्यान तुजी सगत मागून आयल्यान तुजो आशिर्वाद जोडूंक आयल्यान तांकां हर एकल्याक की आयक सोम्या आयक तांकां बेसांवांनी बर गुण कर आपड जेजो टच देम आनी हील देम लॉर्ड. म्हाका सोम्या लागीं
सुमी लागीं मागा बावरतान मागा सोमी म्हणटा तुमकां कश्ट येवंक पुरो दगदण येवंक पुरो अनवर येवंक पुरो तुमी कळवळचे न्ही तुमी सुस्कारचे न्ही तुमचे तकल्यो करून धरा कळनासतना मागा आनी हांव तुमकां खंडीत बेसवांनी भरतलो तुमच्या मोगाच्या बाबडीन समर्पण करतना गीत हांव गायता भक्तीन तुमकां अंस तुमी समया समर्पण दिया आनी समी तुमकां आपडटा आनी गुण करता ह्या वखदा मौनपणी सम्या समर्पिया मौनपणी सम्या समर्पिया आमी सगळी आमची पिडा सगळी आमची कंत बेजाराई सगळी सम्या दिया अपड जिसू म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तुमतेलाय गुण कर जिजो म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मुजी तू निवार आपूण जिजो म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तुमतेलाय गुण कर जिजो म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मुजी तू निवार पातकी स्त्रीयेन तुका बावडटाना पुडले कसल्याक तुवें बरें केलें बावडटाना हांव तुका सोम्या आजा पुडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेजू ताळ्या मुजा कांदी दुनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कुरपेची जर जिणयेन मुजा सोमिया सदांच वाळोवन दी कुरपेची जर जिणयेन मुजा सोमिया सदांच वाळोवन दी आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तुमतेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मुजी तू निवार सर्गा संसाराचो दोनी जावन आसाय तूं सर्गीन तावन धाड तूं आमचे देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावानी बरमुची जिणी सोमिया जेजू ताळ्याक मुजा कांदी दुनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कुरपेची जर जिणयेन मुजा सोमिया सदांच वाळोवन दी कुरपेची जर जिणयेन मुजा सोमिया सदांच वाळोवन दी आपड जेजू म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तुमतेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मुजी तू निवार हालेलुया 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 उलो मारा हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलाप जेजू तुझे द्वारा दान जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
मगळ समय सगळे भक्तांना तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची देवी संगतांच्या शिराचे वळे तुझ्या पवित्र कषण कर तुझ्या नामात गबरी तुझ्या नामात गुण तुझ्या नामात आशीर्वाद दे सर्व वाईट संकटले खोटे संकटले देव सराच्या नंदा तळल्यातले माठ मंत्रांतले भीतीस्पणाने वार समय आपण जे जो आपण टच 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 देम वी हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 शदला बरबरा शंदला लिंदला यला हारा 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 आपण जे जो आपण सगळ्यांना आपण गुण कर तुझ्या पवित्र नामांत गुण कर तुझ्या पवित्र नामांत आशीर्वाद बर तुझ्या पवित्र नामांत सत्य बर सर्व वाईट त्यांचे विघ्न निवार समय आपण जे जो हर एकल्याची पीडा गुण कर हर एकला समाधान दे संतोष दे सुटका दे सोडवण दे जो आपण टच टच ही हील देम लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगर बाबडी नामचे आता तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची मजत मागया पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषेक कर मागे वक्ता हे पवित्र आत्म्या देवानी पवित्र आत्म्या तुझी कृपेची देणी आमचे देवानी पवित्र आत्म्या आमकां देवूंक तुझ्या आशीर्वादाने बरोवंक हे पवित्र आत्म्या मागा ही घडी बर पवित्र आत्म्याची मजत मागा तो पवित्र आत्मा तुमचे देवता तुमकां कृपेन भरता तुमकां आशीर्वादानी भरता तुमकां बेसांवान येता तुमकां धैर्यान भरता पवित्र आत्म्या देवानी मागया मागा पवित्र आत्म्या लागीं ती कृपा मागा सकत मागा बेसांव मागा हे पवित्र आत्म्या देवानी म्हूण मागा भाऊ भयणीनो मौनपणी मागा पवित्र आत्म्याची कृपा सुमिया जेजू हे सगळ्या भक्तिकांची तुझो आशीर्वाद घाल पेंतकोस्त दिसा मोरयेचे अपोस्तलांचे देवान आयलेले पवित्र आत्म्या सगळे भक्तिकांचे देवानी तुझी गुणकरची सकत हाडून ये तुझी सकत हाडून ये तुझे देण्यानी तांकां बरोवंक ये तुझ्या बेसांवांनी तांकां नेटोवंक ये तुझ्या सक्तीन तांकां नेटोवंक ये सम्या तुझी जाणवाय तांकां दिवंक ये तुझी कृपा तांकां वळोवंक ये तांच्या मुखल्यार तांकां वाट दाखय पवित्र आत्म्या तांच्या फाटल्यार तांचें संरक्षण करी तांच्या बगल्यार तूं तांकां संगात दी तांच्या वैरावरीरांत आशीर्वाद लाभय ये पवित्र आत्म्या देवानी तांकां सक्तीन बरोवंक ये जाणवायन बरोवंक ये तुझ्या बेसांवांनी नेटोवंक ये देण्यांनी फुलोवंक ये तुझ्या सगळ्या फळांनी नेटोवंक ये ये पवित्र आत्म्या देवानी अभिषेक कर आपण टच टच and heal them Lord hallelujah देवाने पवित्र आत्म्या देवाने आशीर्वादित कर देवाने पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे देवो ये आमचे देवनी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे देवोनी आमचे देवोनी लाभय आमकां तुजी कृपे देणी होय आमकां तुजी कृपे देणी बळादी कर आमची अस्गचिणी खर्चिणी कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान लालन मागतां लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवो ये आमचे तूं देवो सगळे म्हणा धड्यान पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवो ये आमचे तूं देवो ये हालेलुया 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 सगळी अदबार हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन
हालेलुया 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 उलो मारा निरंतर काळजांत उलो मारा बाबा उलो मारा दरवर्ष उलो मारा पवित्र आत्मा तुमका पडता या वक्ता पवित्र आत्मा तुमका गुण करता बघा तुम्ही त्याची मगाची तंपला करून घेता हालेलुया 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 ये पवित्र आत्मा देवाने अभिषेक कर तुझ्या कुंभाच्या बेसावाने बघ तुझी गुणकाची सगळ्यात लाभ तुझ्या आशीर्वाद लाभ तुझ्या बेसावांना बघ तुझ्या आशीर्वाद नेटायचं पवित्र आत्मा देवाने त्याच्या मुखल्याला तुझं वाटतं की त्याच्या मंडळाला संरक्षण कर त्याच्या मुखल्याला संघाची वेदवान आशीर्वाद लाभ आपण पवित्र आत्मा touch us heal us ಒಟ್ಟಿಗುಣ ಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗುಣ ಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸತ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು touch us heal us hallelujah 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 Tergan tuka sumian Jesu, uglap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nitta tu bari hallelujah. Sumia son bog tum ganzalo dalar zoran don taliyo sumia diam. Praise the Lord. Zoran. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumia son आशीर्वाद घेऊन गाऊया गीत येते वडा सक्रमेंट. ये देवा या विचित्र सक्रमेत का तुझ्या कष्टांचो गुडास तू आमकां सोडला तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे तेंबगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करून देन आमकां फोवो कर अशें आमचे सगळे संवसारीक जिवीत सदांच तुझ्या मोगान आनी सेवेन भरलेलें जावं दी आनी आमकां सदांच सर्गी निर्विपूर जावची मनशां आमकां करून सासनाक तुजे सवे अमर जिवी जिवोवचें भाग फोवो कर जो जियेत आनी रास वर्सले येताय ससनाच्या ससना.
सगळे सृष्टी सोरसणार तू आमचो मोग करता हर एक जिवीचो मोगान खोस करताय कुरपे देणी दिवून आमकां तारण लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेताय दिनवाशी काळजान बाबा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोवंक जमल्या आमचेर तुवें ओतल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता ह्या पवित्र थळार पावल्या तुमकां सर्वांक जमल्या पाद्र्याबांच्या नांवी बरो येवकारो मागता दयाकन बसया मोगाच्या न्हू आयच्या दिसांक हांगासर ह्या पवित्र थळार बरें मागोवन बरें आशेवन झुजवाज बाप आमी मागल्लें आमकां दिता म्हणल्यार बरवशान आयिल्ल्या तुमची समेस्तांची आशा सुफळ जावं दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा आनी ह्या पवित्र थळार मिसाचो इरादे दिवच्या मुखांत्र मागोवंक सांगला आनी आमी उपकार बावडच्या मुखांत्र आत्म्या खातीर मागच्या मुखांत्र आमचे इरादे देवा मुखार भेटोवच्या मुखांत्र ताचे आशिर्वाद आमी दाराळ मापान जोडून घेता अर्गान जावन दिल्ले अश्वित पिंटो वा मंजूर विहान पायस मारील अलेक्झांडर मस्करेनस पुत्तूर एल्विस मोंतेरो फजीर स्वीडल मोंतेरो फजीर अर्गान जावन तशें बेंजामिन डिसोजा इरा ताच्या आत्म्या खातीर जोशवन हेन्सेल वॉल्डर निरकाण जुलियाना डिसोजा फजीर ताच्या वर्साच्या उडासान तशें डिसोजा कुटाम कारवार तांच्या आत्म्या खातीर गोम्स कुटाम मुंबई तांच्या आत्म्या खातीर ज्योती डिसोजा दरेबैल घरच्या आल्मा खातीर ब्रिगेड स्टॅनी डिसोजा दरेबैल ताच्या आत्म्या खातीर दुल्सिन विक्टर लोबो ताच्या आत्म्या खातीर मेरी डिसोजा इगर्चे वाडो संगाताच अर्गान दिल्ली आसात वेलोनिया डिसोजा मोगर्नाड प्रशांत संतोष डिसोजा वरकाडी ग्रेसिडायस विजयडका अलेक्स सविता लोबो फजीर आयवी डिसोजा आनी कुटाम मुंबई मार्सलिन गोम्स मुंबई हेलेन डिसिल्वा बोंदेल रोशन कोमंगला मेलरॉय हॉस्पिटॅलिटी सर्वीस चेन्नई मेलरॉय क्रास्ता चेन्नई अर्गान जावन मोंतू क्रास्ता मुंबई अनिता ए राव बऱ्या भलायके खातीर मुंबई बेन्नी जुली पालगार बऱ्या भलायके खातीर हेक्टर क्रास्ता उडुपी वलेरियन डिसोजा आनी कुटाम सजिपा लिओ डिसोजा मुंबई फिलोमिना लोबो मुंबई जॉय स्टीवन अल्बुकर अम्मेबल एडवर्ड कास्टेलिनो सिल्विया डिसिल्वा मोडंकाप प्रिन्सी डिसोजा पुत्तूर जेसिंता मोंतेरो पुत्तूर मेरी डिसोजा इगर्जेवडो मुडिपू प्रमिता डिसोजा पांडिकट्टा आन्नी डिसोजा पानीर क्रिस्टन प्रिन्स बर्बोजा लोरेटो जविटा लोबो फजीर एलाइस तोरस मोगर्नाड विलियम डिसोजा लोरेटो शांति डिसोजा लोरेटो डेरिल प्रितेश डिसोजा पांडिकट्टा रवीना रॉबर्ट कुटीना कुप्पे पदव प्रशांत संतोष डिसोजा वरकाडी आयवन कुएल्लो पुत्तूर आशा मोंतेरो पुत्तूर रायन आनी आयन कुएल्लो पुत्तूर प्रकाश आनी रिटा पिंटो फजीर तांच्या लग्नाच्या 10व्या वर्साचो उडासावन अर्गान जावन तांणी मिस्तेलाय सर्व अर्गान जावन दिल्ली जावन आसात तशेंच काश्मीर आनी मगदालीन तांच्या आत्म्या खातीर जॉन फजीर ताणें मिस्तेला तशें आबिद डिसोजा एरमाटी ताच्या आत्म्या खातीर सेवरीन ताणें मिस्तेला तशें मार्तीन आनी मगदलीन तांच्या आत्म्या खातीर आयवन कुएल्लो पुत्तूर तशें पावल क्रास्ता पुत्तूर ताच्या आत्म्या खातीर आयवन कुएल्लोन मिस्तेला ह्या सुमेस्तांक देव ताच्या विसार आशिर्वादांनी बरोवन दी देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्या सर्गीराजाचे इनाम फावो जावन दी मोगाच्या बाबा भयणीनो आमचे सर्व काळजाचे अत्रेक इरादे समियांच्या पांयांतळी दवरून ह्या मिसांत आमी वांटो घेवन ताचे विस्तार आशिर्वादा
आम्हा समेस्तांचेर तोच बरो देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया. संगताच जेवणां कुमक दिल्ली आनी संगताच बरें मन दाखयली ह्या समेस्तांक तोच समी जुजेवाजा मुखांत्र आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो सांजो देवासाच्या भक्ती करनो तुमचे ते संवाद घेवन तुमी हांगासर ह्या पुणतडा आयल्यात बाबरतान तुमी आयल्यात आनी संदर्भ आयलेल्या आम्हा हर एकल्या देवाचें उतर म्हणटा तुमी सर्गेन दिरवीं जाय जाय सर्गेच्या राजाची बुन्याद ह्या संवसारी तुमी घाली जाय आनी जिवंत आसतना ती बुन्याद तुमी घालेली जाय जाय देखून तुमी संवसारांत संवसारा खातीर न्ही बगर सर्गेच्या राजा खातीर जी जे म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दितना ह्या सताक प्रमाणे सर्गेच्या राजा खातीर जिवंक सोमी आमकां आतां कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार मागया. एगडी बरदोळे दांपया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया ते पटी आमी संवसारांत सर्गेचे राज आसा म्हणून विसरल्या सर्गी आमकां वचोंक आसा म्हणून आमी समजोवंक ना ह्या पासून आमी मोक्षाणे मागया. मोगळा जेजू तुजें उतर आमकां सास्ते जिवीत दिता पूण ह्या उतराचो मोग आमी केल्लो ना हें उतर आमचें करूंक घेवंक प्रयत्न केल्ले ना ह्या मुखांतर आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बक्षाने मगोन म्हणटा सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. मगला जेजू बऱ्या करण्या मुखांतर सर्गेचे राज आपणाक साध्य जाता म्हणलें सतत तुवें आमकां घडीत केलां. आमच्यो मुखर्ण्यो तोडेपटी मोसराच्यो रागाच्यो द्वेशाच्यो जाल्ल्यो आसात ह्या मुखांतर तुका मात्र नेपेल्या की दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बक्षाने मगोन म्हणटा सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. तुमी सर्गीन दिरवी पूण जाय जाय पूण म्हणजे मग छा सोम्या आमी जायते पटी आमी अस्कत जावन संवसारांत दिरवी पूण जावन संवसारांत मरोंक आशिल्ल्या ह्या मुखांतर तुवें दिल्लो उलो आमी तिरस्कार केल्लो आसा तुका दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चात्तापावता बक्षाने मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थना. एगडी बरदोळे दांपया आमच्या ते समकाती गरजां खातीर विशेष करून मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागणी आनी दुबळकायाची जिणी जिववना तुझ्या परजग देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळकायाच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. आहाजियाची आवय आतालियान आपलो पूत मेला तें पळयतास तिणें सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केलें. पूण जेरोबोमाम रायाची धूव आनी आहाजियाची भयण जेहोशेबा हिणें आहाजियाच्या पुता जोवशाक द्वेश मारचे आसलेल्या रायकुवारा मदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताची वैजनी सवय गुप्ती निच्या कुडांत दवरलो. अशें तिणें ताका आतालिया मुकलो लिपोवन ताचो जीव राखलो
आतालियाची राजवटकेच्या वेळार तो सरेस्पराच्या मंदिरांत 6 वर्सां लिपोवन रावलो. पूण 7व्या वर्सा जेहोवादान कारितांच्या आनी राखवालांच्या अधिपतींक आपोवंक धाडलें. ताणें तांकां सरेस्पराच्या मंदिराक व्हेलें. तांचे कडेन एक करार केलो. तांचे कर्णां सापूत घेवंक लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलो. अधिपतींनी याजक जेहोयादानाक दिल्ले आज्ञे प्रमाणे केलें. हर एकलो आपापल्या मनशांक जावं साबताच्या दिसा काम आसलेल्यांक जावं साबताच्या दिसा सुटी आसलेल्यांक घेवन याजक जेहोयादाचे आयले. याजकान अधिपतींक मंदिराक दवरलेले दावीद रायाचे भाले आनी ढाली दिल्यो. राखवाली हर एकलो आपापल्या हातांत शास्त्रां घेवन मंदिराचे दक्षिणे कुशीतावन उत्तरे कुशी पर्यंत वेदीचे आनी मंदिराचे भोंवतणी रायाक हर एके कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत जेहोयादान रायाच्या पुताक भायर हाडलो. ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातांत सोल्याची एक प्रती दिली. तांणी ताका राय केलो आनी ताका अभिषेक केलो आनी आपल्यो ताळयो पेटून ते उद्गारले, लांब जियो राय. आताल्यान लोकान केल्लो आवाज आयकलो आनी ती सरेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सवयर रावली. रिवाजे प्रमाणे राय खांब्या कडेन उबो आसलो. अधिपती आनी कोंब पुंकपी रायाचे बगलेन आसले आनी देशाचो सगळो लोक उल्हासान बरोवन कोंब पुंकीत आसलो. हें सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्ताकी पिंजली आनी बोब मारून म्हळें, राजद्रोह राजद्रोह. तेन्ना याजक जेहोयादान सैन्याचेर अधिकार आसलेल्या अधिपतींक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हरा. तिच्या फाटल्यान कोणी येत जाल्यार ताका तलवारीन जिवेशी मारा. कित्याक याजकान पयलेंच सांगलें, सरेस्पराच्या मंदिरांत तिका जिवेशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी गोड्यांच्या दारवाटांतल्यान रावळेराक गेली. तेन्ना तांणी तिका थंय जिवेशी मारलें. जेहोयादान सरेस्परा मदें आनी राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो आनी आपूण देवाची परजा जावंक खुशी व्हरतात म्हणून तांणी भास दिली. तांणी राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक बालदेवाच्या मंदिराक गेलो आनी तांणी ताचो नाश केलो. ताच्या वेदीची आनी मुर्तीची पुर्तीपूड आनी केली आनी बालदेवाच्या याजका मट्टानाक वेदी मुखार जिवेशी मारलो. जेहोयादान सरेस्पराच्या मंदिरा मुखार राखवल्यांक दवरले. देशाचो सगळो लोक संतोशान भरलो. आतालियाक रावळेरांत जिवेशी मारलेल्या उपरांत शहरांत समाधान आसलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सरेस्परान शिवोन शार विसरून काडला. आपलो निवास म्हणून ताणें तें नेमलां. सर्वेस्परान सियोन शहर वेचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. सरेस्परान दाविदाक सापूत घालून उतर दिल्लें. हें उतर तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुज्याच कुशीच्या फळाक तुज्या सिंहानार हांव सोडयतलो. सर्वेस्परान शियोन शहर वेचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्लो उपादेश पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या सिंहासनार सडटले आनी सदांकाळ राजवट चलयतले. सरेस्परान शियोन शहर वेचून काडला. आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. खरेंच सरेस्परान शिहोन शहर वेचून काडला. तेंच आपणाचो निवास म्हणून ताची खुशी जाल्या. हो म्हज्या सस्नीक विश्वासो निवास. हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवचिलां.
सर्वेस्परानं सियोन शहर विसून काढला आपलो निवास म्हणून ताणें नेमला हांगा दावीद रुखा कोंबरो हांव फुटयतलो म्हज्या माकलेल्या सो दिवो जळतो सांबाळतलो ताच्या दुस्मनाक लजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकुट परजळतलो सर्वेस्पराक सियोन शहर विसून काढला आपलो निवास म्हणून ताणें नेमला उद्गार आपूण दुर्बळी म्हूण जण आसा ती कितली भागी सर्गीचे राज्य तांचे सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवान मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या वेळी जेजून आपल्या सिसांक म्हळें संवसारांत तुमकां दिरवीं पूण जायनाकात हांगा कलंब म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कर्नां घालून गायतात पूण तुमी दिरवीं पूण जाया सरकार थंय कलंब म्हणना कीड खायना आनी सोर कर्नां घालून गायनात कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळजी आसतलें दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळें तुजे कुडींत उजवाड आसतलो पूण तुजे दोळे पाड जाती जाल्यार सगळें तुजे कुडींत काळोख आसतलो तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जाय जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाय देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हेचे सुवातेंत जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां दिरवीं पूण जायनाकात सारकें गी तुमी चिंतूंक बरो संवसारांत दिरवीं पूण जायना जाल्यार आमी खावचें घालें हां बँकांत कांय इल्ले पयशे दवरना जाल्यार मुखले दीस दिवचे कशें न्ही गे हय की न्ही माळ्यार इल्लो तांदूळ घालना जाल्यार पावसांत कशें जेवचें किमान जाल्लो बेडो पायिल्लो पावसांत स्टॉक करून दवरना जाल्यार न्ही गे मागीर येवको सोडचें कशें आमी पावस आयलो म्हणटाना जायती तयारी करता न्ही गे करता न्ही आतां करतात नागोत ना आदीं करताले पुरा पावस आयलो म्हणटाना आयले लांकूड पावसाक स्टॉक करून दवरचें आसलें कोडक्यान लांकूड सुकें सुकें लांकूड लांकडा सांगात आयलीशीं मोडलां सुडयो त्यो पुरा न्ही गे हय की न्ही तुमी करनाल्यात गे आमी करनाल्या तुमी वतना तुमी अमेरिकांत आसल्यार कळना थोडी बटी काही पावस आयलो म्हणटाना आदीं आमच्या गांवांनी गोरवां आसलीं गोट्यांत काही खोली रास करताले हांव खोली जोर पावस आयलो जाल्यार सोप काडूंक वचूंक जायना पावसांत खोली मेळटा मेळना न्ही गोत्ता खोली काले म्हळ्यार आं वेरी गूड देखून खोलयेची मुठी करची आसली खोली रास करून दवरची दवळच्या काळार कांय इल्लेशें खावंक हाडूंक तांकां नासलें देखून गिमान मस्त पणस जाताले पणसाचे आपोळगी पणसाचे गरेगी घालून पावसाक स्टॉक करून दवरचें आसलें कांय इल्लीशी सुकी मासली आनी दवरची आसली पावसान मासली मेळना आनी मासलेच्यो परमळ नासतना शीत पोटा वचना देखून सुकी मासली म्हणी भाजून सुक्याची कडी म्हणी करना जेवंक जाता न्ही म्हणून कांय इल्लीशी मासली सुकी मासली स्टॉक करून दवरची आसली की न्ही आदींच्या घरा आदीं करंट नासलो वा करंट आसल्यार घडी घडी वेतालो इनवर्टर नासली देखून पावसिल्ल्या दिसांनी गडगडे पावस येताना करंट गेल्लो एक हप्तो येना देखून कांय इल्ले चिमणे तेल पयल्यान ताण दवरचें आसलें गॅस लायटाक वा चिमणेक ही पुरा तयारी करूंक आसली
आनी तयारी केल्ली पावसिल्ले दीस बऱ्यान सत्ताली आनी तयारी करनातली रडताली देवा कहली गजाल म्हूण आमी करूंक जाय तें जाकोबाचें पत्र म्हणटा आमी करूंक जाय जाल्यार करना जाल्यार आमी अपराधी जाता कांय इल्लेशे पयशे बँकान दवरूंक जाय कांय इल्लीशी आस्त करून दवरूंक जाय आमी करूंक जाय तयारी करूंक जाय आमी करना जाल्यार आमी चुकीदार देखून कांय इल्लेशे पयशे दवरूंक जाय आमी जीव आसल्यार खाता जीव नासल्यार व्हडली भुरगीं म्हणी खातात पूण करून दवरूंक जाय करून दवरना जाल्यार भुरगीं म्हणटात बापूय जियेलो आमकां जल्म आयलें पूण कांय करून दवरूं ना आमच्या बापायन चुकीदार जाता हितून देखून तुका जाणवाय दिल्या देवान देवका बुधवान गाय दिल्या कांय तरी इल्लें करून दवर न्ही काही थोड्यांनी म्हणचे आसा फादर आतांच्या जाग्याक खोली रेट फादर म्हज्या बापूय 5 सेन्सान रावलो ते इंत 6 सेन्सी करूं ना ताणें 7 सेन्सी करूं ना धर्मा मेळटालो जागो 11 गेल्यार मेळटालो कांय करूं ना डिक्लेरेशन पर्यंत दिवं ना आनी आडी खंय आसा घराची म्हूण ताका गोतू ना कांय इल्लें केल्लें जाल्यार आज आमकां भीक मागची गत नातली म्हणटात सामा थोडे पटी खावन पिवून भुमीक भार जावन चिवचें न्ही देखून दादडयेच्या ओपारींत जेजो कितें म्हणटा 5 जाण बुदवंत देडयां बरी तुमी जायचय कितें वरेत केदाळ येता गोत्तू ना वरेत केदाळ येता गोत्तू ना तो लेट जावंक पुरो येता ना खाली एक चिमणी काडून गेल्या पुरो की काल दिवो काडून गेल्या पुरो तो 12 जावंक पुरो सकाळी 3 वरां जावंक पुरो उजवाडटा येवंक पुरो सगळी रात तुवें राखोवन रावचें की नाका ताका तुका तेल जायचें की नाका बेट्टे उठोन येचें गी एमको पणबर गेल्ले बरी जायना तशें करूंक जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पुर्ती तयारी करूंक आसा आमी पुर्ती तयारी करून देखून जेजू म्हणटा बूद आसलेल्या मनशां बरी तुमी जावंक जाय दिरवी तुमी पुंजायचे दिरवी पुंजायचे म्हळ्यार तुमचो दीस पडतो राजोडीचे आसलें पुरा कितें 600 रुपये सांबाळ मेळटा दिसकूल 600-600 रुपये सांबाळ मेळटा 800 रुपये सांबाळ मेळ्ळ्यांत 700 रुपयाचे पियेल्या जाता तो बुधवन मनीस तो जल्मोंक नातलो जाल्यार बारी बरें तशें जाल्यांक गोमट्या पातोर बांदून दर्यांत उडयचे करेक्ट कांय पेरेजन ना 500 रुपये गोळचे 400 रुपये पिवचे आनी 100 रुपयाचे खावंक काडल्या पुरोय पावना 500 रुपये गोळटाय 50 रुपयाची पिये 450 रुपया घाल घरा प्रॉब्लेम ना देखून कांय तरी देवान सांगला दिरवी पुंजाय नाकात गोळिल्लें पुरा खाली कर खाली गोर न्ही दे म्हळ्यार जाता जायना जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तशें जाल्यार बुधवंत मनीस म्हणनात तशें जाल्यार मनीस सर्गीच्या राज्या योगी न्ही देखून कांय तरी इल्लें जमो करून दवरचें कांय तरी इल्लेशें भुरग्यांच्या ह्या तुज्या फुडाराक तुका आतां कांय तरी मेळटा जाल्यार दवरीचें ना जाल्यार कितें जाता तुका पिडा येता वखद करूंक पयशे नात रावूंक एक घर बांदूंक एक जागो ना कांय तरी ना जाल्यार कितें फायदो देखून देवान तुका जाणवाय दिल्या पळया ते थंयसर बुदवून व्यक्ती कोण तो एकल्याक 10 तालेंत दिली एकल्याक 5 दिली एकल्याक 1 तालेंत दिलें 10 तालेंतान वयवटा गेली आनी 10 तालेंतान जोडली 5 तालेंत दिले आनी वयवटा गेली आनी 5 तालेंतान जोडली 1 तालेंत मेळ्ळलो कितें केलें सर्गी दिरवय पुंजाय संवसारी दिरवी पुंजाय नाकात सर्गी पुंजाया म्हणून पण काडलो पूण दवरलें दोनी आयलो पाटी येता आसतना 10 दिल्ल्यांका पयलें कितले जोडले आनी 10 जोडल्या शाबास विश्वासी आनी 11.5 ल्हान संगतीन विश्वासी जालो व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो वस बारी खुशी जाली आनी पळया 5 दिल्ल्यांका पयलो आनी म्हणालो 5 दिल्ले दी म्हाका पाटी तुवें 5 दिल्यार हांवें 10 जोडल्यान शाबास विश्वासानी 11.5 ल्हान संगतीनी तूं विश्वासी जालोय व्हड संगतीची जबाबदारी तुका वस आनी एक दिल्ल्याका पयलें हांगे दी तुजें धन्या तूं बारी हुशार तूं भयंकर मनीस तूं ओंपी नातलेले लुंताय नातलेले आरयताय तूं भिरांकुळो कठोर मनीस म्हूण गोत्ता आसलें म्हाका देखून हांवें कितें केलें तुजें तें तालेंत आसा बळें पूर्ण दवरलें धर घे तुजें तुका समजलें आनी म्हाका डिस्टर्ब करनाका धन्याक राग आयलो धरा ताका ताचे हात पांय बांदा काळोखाच्या कुडान उडया ताची 1 तालेंत काणग्या 10 आसलेल्यां दिया 10 कित्याक ताणें कश्ट काडल्या ताणें वावट काडल्या ताणें मिनत काडल्या घाम पिळ्ळा देखून ताका आशिर्वाद मेळ्ळा आसलेल्यांक आनीकी सडीत मोपान दितले नातलेल्यांक आसलेल्यांतले काण व्हरतले तसले आळशी आनी नस्ती नवकाराक घडलेलें घडीत घडतलें
देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर संवसारांत तुमकां दिरवीं जायनाकात म्हळ्यार संवसारांत कांय करनासतना खावन पिवन गम्मत मारून मरचें न्ही. सारकी दिरवीं जाया म्हळ्यार संवसारी जबाबदारी तुवें बऱ्यान पाळूंक आसा. एक पती जावन बरें, एक आवय जावन बरें जिवीत, एक बापय जावन जबाबदारेचें जिवीत तुवें जिवंक आसा. नाजाल्यार वेस्ट तूं, कांय फायदो ना. कितले जाण परगांवांत एक सुरे रावन काम करतात, कश्टांचें काम, कुटुंब सांडून बायल सांडून भुरगीं सांडून करतात, काम करतात. कित्याक तांकां जिवीत ना म्हूण न्ही, जिवीत आसा पूण तांची जबाबदारी आसा थंयसर. जबाबदारी तांणी म्हणूंक जायना एकच जिवीत आनी आमकां जिवंक जाय देखून हांव गांवांतच रावता आनी वडा पाव विकता म्हळ्यार जाता. तुजें वडा पाव कोणी खायना जाल्यार कितें फायदो. देखून तुजें काम जबाबदारी आसा, देखून त्याग सॅक्रिफायस करन ती जबाबदारी पाळतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ही पावलेल्यांत सारकी आपणे आप दिरवीं तुका भाव जातात. पूण हांगासर तुवें जियेतना नितीन जियेचें. कोणाची लुटून आपारसून तुवें दिरवीं जायनाजो, कळ्ळें तुका. कोणाची लुटून आपारसून चोरी करन, कोणाकी तुवें नांव पाड करन, कोणाची मर्याद काडन, कोणाकी तुवें नुकसान करन तुवें दिरवीं जायलीं जाल्यार ती दिरवीं तुका खावंक मेळना, तुका ती पळोवंक मेळना. कळ्ळें की, समजलें तुमकां. देखून सतान तुमी नितीन जियेचंय संवसारान. सतान तूं गळटाय, नितीन तूं जियेताय, कश्ट काडटाय, वावंट काडटाय, देव तुका प्रतिफळ आपणे आप दिता. आनी तो नितीचो फळ, नितीचो. देखून तातूंत तूं चुकीदार जायनाय. तुजे लागीं बंगले आसूंक पुरो, तुजे लागीं गाडी आसूंक पुरो, तुजे लागीं मंथनाचें जिवीत आसूंक पुरो, तें तुका देवान दिलां. तुवें कोणा आपासून केल्लें न्ही, कोणाची तुवें लुटून केल्लें न्ही. देवान तुका तुज्या मिनेतेक फळ दिला, वावंटीचो फळ दिला. देखून तूं सर्गी तूं ग्रेस्त, संवसारी तूं ग्रेस्त जाल्यार सर्गी तूं ग्रेस्त जावन आसतलोय. समजलें की. संवसारान दुबळे जाल्यार मात सर्गां वचनात. दुबळे आसली थोडे आरामी आसतात. एक दीस कोडयाळांत ते एक मार्गादेगे रावलो, एकलो भीक मागोंक आयलो म्हजे लागीं, भीक मागोंक. हांवें बल्सांत घालो ताका 10 रुपया दिवचे म्हणून. शेजारचो रिक्षा ड्रायव्हर म्हणालो करोडची दिनाकात, तो पियेता, दिनाका म्हणालो. हांवें 10 रुपया काडले, परतून बल्सांत घाले. कळ्ळें की. परतून आयलो, दी म्हणालो. हांवें म्हळें म्हजे कडेन नांत म्हळें. सुमार वेळ रावलो, दी म्हाका पयशे दी म्हणालो. हांवें म्हजे लागीं नांत म्हळें. ताका तो म्हणालो म्हजे कडेन आसात म्हणालो. ताचे 10 रुपया म्हाका काडून दिले ताणें. म्हजे कडेन आसात, तुजे कडेन नांत न्ही, म्हजे कडेन आसा म्हणालो 10 रुपया म्हाका दिले ताणें. पळया, दुबळे म्हणटा हांव, थोडे फावटी आरामी आसतात. आरामी आसतात. पप्पाचे म्हणचे थोडे फावटी पप्पाचे कितले जोर आसतात गोताय. एक फावटी एक ग्रेस्त चेडूं आसलें. ग्रेस्त चेडवा लागीं एक दुबळो चेडो गेलो सेरीक सोदून गेलो आनी म्हणालो हांव तुजो मोग करता, हांव तुजे काजर जाता. आनी चेडूं म्हणालें म्हाका काजर जावचें मोन ना, हांव काजर जायना. ताका काडिल्ल्या उतराक तो चेडो म्हणालो हांव दुबळो म्हूण तूं नाका म्हणटाय गी, हांव ग्रेस्त जालो जाल्यार तूं जायत म्हणटायलें कोण ना. म्हाका देवान दुबळो जावन जल्माला देखून तूं म्हाका तिरस्कार करताय गी. हाका बारी बेजार जालें चेडवाक. ते फाटीं गेलें तेन्ना चिंतूंक लागलें मागीर जालें आसूं दी. ताका देवान दुबळो कान रचला म्हणणी, हांव ग्रेस्त म्हणणी म्हणलो. थंय जायत म्हणालें, ताचेर काजर जालो. काजर जालें. काजर जाल्यार दीस जावन आज पर्यंत तें समाधानाचें जिवीत जियेना. आनी ते म्हणटा फादर कोणी म्हणी म्हजे लागीं दुबळो म्हूण आयलो जाल्यार ताका खोटें म्हूण म्हाका भोगता. हांव दुबळो म्हूण काजर जाली तो, पूण दुबळ्यांक आलें इतलें खोटेंपण ग्रेस्तांक ना म्हणाली ती. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडेपण अशें जाता, अशें घडता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून संवसारांत संवसारांत दिरवीं पुंजोवची म्हळ्यार सर्गी दिरवीं पुंजोवचें म्हळ्यार दुबळ्यांनी मात्र न्ही, ग्रेस्तांनी पुंजोवंक जातात. कितले ग्रेस्त मनीस आसात, कितले दान धर्म करतात, कितले दान दितात, कितले बरे इगर्जेक, आस्पत्र्यांक, इस्कॉलांक कितले दान धर्म दितात, कितले बरेपण करतात. ते सर्गांव वचनात गे येतात. थोडे दुबळे आसात 1 रुपया दिनात. कोडी वळांत काडच्यो आनी म्हणचे आमचे कडेन कांय ना. सोरो पिवं पयशात, बारा वचूंक पयशात, व्हडली मोबायलां काडूंक पयशात.
भुता कडेन 2 मोबायलां तुये कडेन 2 मोबायलां आमचे कडेन पयशे ना आमी दुबळी पण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमची चिंताप दुबळी जावन जल्म मारल्यांत तूं सर्गांव येताय म्हूण गॅरंटी ना बरें जिवी जियेताय नितीचें जिवी जियेताय सताचें जिवी जियेताय ते दाळा मात्र तूं सर्गांव येताय म्हणली गॅरंटी तूं ग्रेस्त जावं दुबळो जावं देवा मुखार तूं ग्रेस्त वा दुबळो म्हणलो खंयचोच मनभेद ना देवा मुखार सगळें भुरगीं एकच तूं ग्रेस्त वा दुबळो पूण संवसारी जिवीत तूं कशें जियेताय सतान तूं जियेताय नितीन तूं जियेताय आनी तर सर्गी खंडीत दिरवी तूं बुजायताय ना जाल्यार कितें जातलें असतान अनितीन आळशीपणान बेबदेपणान तूं जिवीत जियेताय जाल्यार तें जिवीत सर्गी दिरवी पुंजायना कळ्ळें की तें नासाचें जिवीत जाता एक ग्रेस्त पिशाच्या वापारीन पळया ग्रेस्त पिशाच्या वापारींत एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो ताका बरें पीक जालें बरें गंव भात तांदूळ पुरो जालें ताणें कितें केलें ताका भरूंक जागो ना जालो आदलीं गोदामां पुरो मोडलीं नवीं गोदामां भरलीं आनी फुल्ल भरलें आनी म्हणालो शाबास बारी हुशार नोकर तूं बारी हुशार कोरोना येवं दी खाले येवं दी 1 वर्स न्ही 2 वर्सां लॉकडावन जाल्यार म्हाका खावंक कांय समस्या नात दरबस्त स्टॉक आसा खंय स्टॉक आसा लॉकरान स्टॉक आसा बँकाच्या अकावंटान स्टॉक आसा घरांत ती फुल्ल स्टॉक आसा आय हॅव नो फियर म्हणून रावलो जाल्यार देव त्या दीस ताका दिश्टी पडटलो राती आनी म्हणटलो हत्त पिशा आयच्या राती तुजो आत्मो हांवें तुजे लागचो विसारचो आसा तुवें स्टॉक करून दवरलें कोणाचें जातलें आमकां देवान दरबस्त दिलां तें कांयसरी गरजेवंतां दिनासतना कश्ट देल्यांक दिनासतना आमी दोळे धांपून रावता जाल्यार तें आमकां खावंक मेळना ना ताका कलम म्हणटा ते माथी खाता ताका सिसंद्र येता ताका हुंदीर येतात कुळिंद्र येतात सगळे नाश करतात आमकां खावंक मेळचें ना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो समजलें मेळना देखून आमी कितें करी सई कश्ट जाल्यांतय आमी तांकां इल्लें दिजें पुरा दी म्हूण सांगिना तुजें पुरा खाली करून दिनाका दान दी 1 वांटो दी तितलें पुरो पळया ग्रेस्त मनीस आनी लाजराच्या वापारीन पळया थंयसर एक ग्रेस्त मनीस आसलो दरबस्त ताका आसलें लाजर कांय नासलो कोडांनी कुसलो मनीस तो ताच्या गेटी लागीं ग्रेस्त मनशाच्या गेटी लागीं भीक मागतालो सुणयो ताची गाय लेवताले आनी हो ग्रेस्त मनीस भायर भितर वेतालो व्हडल्या गाडयेर पूण हो थंयसर भीक मागून आसतना पळया ह्या ग्रेस्त मनशान ताका दिश्ट पळया लावना 1 रुपया पर्यंत दिवंक ना 100 रुपयां पर्यंत दिवंक ना हाच्या घरा सैरी आयिल्ल्या वेळार बिर्याणी केल्ल्या वेळार 1 मूठ बिर्याणी ताका दिवंक ना 1 मूठ शीत ताका दिवंक ना आनी दोगी मेले आनी ग्रेस्त मनीस मेलो ताका पुरलो आनी कितें दुबळो मनीस मेलो ताका सर्गी उबारून व्हेलो आनी सर्गाच्या राजान तो दुबळो वयर आसलो आनी ग्रेस्त मनीस ताका पळयता आनी म्हणटा अब्राम बाबा त्या लाजराक धाड ताची बुदकाची ती मेटी उदकान बुडोवन म्हज्या जिबेक सोडूंक सांग पळया भाई म्हणजे कित्याक म्हळ्यार अब्राम बाब म्हणटा तें दिवंक जायना तांच्यानी आमचे मदें खंदक आसा तर लाजरा गांवांत धाड म्हजे भाव आसा तांणी ह्या वळवळाच्या उज्याक येनातले बरी तांकां सांगून दी आनी तवळ अब्राम बाब म्हणटा थंयसर देवाचें उतर आसा थंयसर प्रवादी आसात ते सांगतले त्या प्रमाणे जियेल्यार तो खंडीत सर्ग्यांक येतले न्ही तांचे उतर प्रवादाचें उतर ते आयकनात देवाचें उतर ते वासिनात तांची वळखूच ना कोणी तरी जिवंत जावन गेल्यार तांचें उतर आयकतले आनी अब्राम बाब म्हणटा धर तर देवाचें उतर ते वासिनात प्रवादाचें उतर आयकनात ह्या जगाचो शरमाव आयकनात तर जिवंत जावन कोणीय गेल्यार तांचें उतर ते आयकोवचें नात कित्याक तुका दोळे आशिल्ले तूं कुर्डो जालोय तुका तोंड आशिल्लें तूं मोनो जालोय तुका हात आशिल्ले तूं लंगडो जालोय तुका पांय आशिल्ले तूं तोंटो जालोय तूं कुमो करूंक वचो नाय देखून तूं वळवळ्याच्या उज्यांत आसाय तुवें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो त्या ग्रेस्त मनशान सर्गींची दिरवी पुंजावूं नात देखून ह्या संवसारी जिवितांत आमी सर्गीचें राज्य बांदून हाडिसे आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर एक मनीस देवादीन जालो देवादीन जाल्या उपरांत ताका सर्गाक आपोवन व्हेलो तो मनीस देवादीन जालो ग्रेस्त मनीस मस्त पयशे मस्त आस्त व्हडलीं घरां परत ताका आसलीं व्हडल्या बंगलान तो जियेतलो सगळें घर एअर कंडिशन मेलो ताका सर्ग फावो जालें सर्गार पळयता तो व्हडली बंगले आसात ताका बारी खुशी जाली गांवांत ती संवसारांत ह्या बंगल्यान जियेतलो वयरी बंगल्यान जियेता म्हणून ताणें चिंतलें बंगले पुरो फाटीं गेले अब्राम बाब ताका मुखार आपोवन गेलो
आनी चिंतलें हांव गांवांत हांव बंगल्यान जियेतलो न्ही वयर नळ्यांच्या घरा म्हणी जियेतलो म्हणून नळ्यांची घरां मस्त दिसलीं हातांतलें एक म्हाका मेळटलें म्हूण चिंतलें नळ्यांची घरां पाशार जालीं आनी चिंतलें व्हडली बंगलोय मेळोना नळ्यांची घर मेळोना कलवांचें म्हणी म्हाका मेळटलें सर्गींच्या राजांक इल्लें थंड जाता एसी जायचें म्हूण ना म्हूण चिंतलें कलवांची घरांय फाटीं गेलीं कलवांची मेळोना ताच्या उपरांत चूर मुखार गेलो शिमिटीची शिटीची मेळ्ळी ती मेळोना लास्ट येताना लास्ट एक झोपडें लास्ट झोपडें पिंजिल्ल्या परकट्या तगडांचें झोपडें ताका मेळ्ळें ताणें म्हणलें अब्राम बापा इतले बंगले गेले नळ्यांची घरां गेलीं कलवांची घरां गेलीं शिमिटीची घरां गेलीं शिमिटीच्या सिटीची तगडांची घरां गेलीं म्हाका हे लाटपट हे देशें आनी अब्राम बाबा म्हणालो संवसारी तुका मस्त ग्रेस्तकाय दिल्ली धन दिल्लें निर्वे दिल्लें पुरा दिल्लें आनी तुवें हांगासर हाडलेल्या त्या सवलतेंत एक गुडसूल मात्र बांदूंक जालें तें चड कांय हाडूं नाय इल्लेशें मात हाडलां म्हळ्यार तुवें इल्लेशें बरेंपण केल्लें ताचो प्रतिफळ एक गुडसूल मात्र तुका बरें मस्त केल्लें जाल्यार बंगलो तुका फावो जातो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारी जिवितांत खंयच्या मापान बरें जिवीत 10 जाणांक उपकारा पडचें पेल्याक कुमक करचें पेल्याक आदार दिवचें पेल्याक रडतल्यांक बुजोवचें पेल्याच्या गरजां पावचें हें जिवीत आमी संवसारांत जियेता जाल्यार सर्गेच्या रासांत हेतेच प्रतिफळ आमकां मेळटलो असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार दिवं दी कृपा दिवं दी आनी बेसांवांनी बरोवन दी संवसारांत आसतनाच सर्गेच्या राजाची दिरवूय पुंजोवची जाणूवाय ही चिरूकाय ही गिन्यान आमकां फोव करून दी म्हूण मागया आमेन. भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाने महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा आमच्या भोवमोगाळ सडवंदरा मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वासान खतखतीन मोगान भेटयलेले मागणे आनी कलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वलें हे सुशेगूण आमच्या काळजान वाडय अशें नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनी दिसांनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवाका सांजू जेवासा पासोत आमी तुका दिन वाचता भवर्ताच्या आनी मागण्याच्या उजवाळान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कलतेपणाच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. सर्वांनी जो
गलिया मगळ भाऊ भणीनो बहु पवित्र घडी उंडा आणि वायन असले जेजूचे मासन रगत बदलची घडी हे पवित्र घडी हे पवित्रपणी वांटिली जावया जे कितें मागता खंडीत आमी घेता त्या बरोबर शांत ह्या रितीन वांटिली जावया बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमारान सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेया ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस मनशां पासून ते वरवतले हे म्हज्या उगडा साकरा बवट तसो गुट परगटुया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेला आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता इस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारण मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळेंत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरिये देवाचे मेळ संगती भगेवन जुजे सितो पोती भगेवन धर्मदुतां भगेवन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आजना मथीन दवन सर्गींच्या राजाची दीर्घ बुजावची जाणवाई सदां समगा भाव जावं दी म्हण सोम्यान शिकलेले मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझी गुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमचितां तशें आमची बदकां मोगोस आनी आमकां धळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडिशणींतली आमकां निवार दये करून हे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमचे सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व वायटांतली आनी सर्व आकांतांतली वाटाय पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माये मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस तांच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली संवसारांत सता नितीच्या जिविता मुखांतर सगळी निर्वी पुरसांग उलो दिता ती हे शिडीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर म्हजे बांक बांक होवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली So
तुजो धांवडाय सदा वाटेर म्हाका सरय रक्ताच्या जेवणाचा दोषी केल्ल्यापासून तुका आमी अर्गां दिता आमी सवलेले सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजूची करी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसोन या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता मोगाचेनो ह्या पवित्र तळार हजर जाल्ल्या सर भक्तिकांक तुमच्या काळजाचे यात्रेक सांजचे वाज बाप फावो करून दी म्हणून ह्या संदर्भी हांव मागता आनी आशेता आयचें हें भक्तीपण चलून व्हरून आमकां मागोवंक कुमक केल्लें बाप मेल्वीन नोरोना पक्षिकेरे पुनशेताचो रेक्टर तशें विगार सर भक्तिंगाच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं तुमचे मिसांव पक्षिकेरेन फळां बरी ते जावं म्हणूनय ह्या संदर्भी आमी मागता दयाकन बसया मोगाचेनो काळजाचे यात्रेक आमची तेसावां आमची बोगणां सगळें घेवन आमी हांगासर आसां पयस गोंयांत हांवनी झुजवाज बापाच्या तळार बरें जोडीचे म्हणून हांगासर पावल्लीं आसात हप्त्या मदें दिसा मदें हांगासर येवन वेची आसात ह्या समेस्त तांचे काळजाचे यात्रेक झुजवाज बापाक ताणें भेटोवन हांगासर जावच्या ह्या भक्तीपणांत घरा रावोनी पयस आसोनी ह्या डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर तांणी पळोवन ह्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना हर एकल्याक तोच बरो देव झुजवाजा मुखांतर फावो करून दी म्हणून ह्या समेस्तांची ते सवां झुजवाजाच्या पांयांतळी दवरून हें झुजवाजाक भेटयल्लें ताचें आशिर्वाद आम्हा समेस्तांच्या जिवितांत ह्या ते सवांनी मेळोवन दी म्हणलें आमचे मागणी आनी आशा जावन आसा हांगासर आयिल्ली ते सवां तशें उपकार आठवणी हांवें हांगासर बरयल्यात आनी आयकत आसतना एकामेका खातीर आमी मागया एकल्याच्या दुवेक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात भुरग्यान इस्कालाक वचोंक मोत दिल्ल्या खातीर आवय अर्गां दिता 5 वर्साच्या भुरग्याक हांगासर सभा आरपटी हाडून झुजवाजा लागीं मागलें आनी आतां ह्या भुरग्यान सुडाण उलोवंक फावो केल्ल्याक अर्गां पटयल्यात गोवा बायले मदें दुबाव आसलो तो झुजवाजा लागीं मागोवन समाधान घरांत फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यात बऱ्या तरान ऑपरेशन जावन शिराची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर त्या कुटुंबदारांनी त्या मनशाच्या बाबतीन अर्गां पटयल्यात तशें ते सवां परिक्षेंत बरें करून बरोवन पास जावच्याक 11 जाणांक एलर्जी पाय दूख शुगर शिरांची पिडा हात दूख पेंकाट दूख गूण जावंक 7 जाणांक दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळच्याक 8 जाणांक दोगां ल्हान भुरग्यांची दोळ्याची दिश्ट सारकी जावच्याक एका कुटुंबाक बेगीनच कॅनडाची विजा मेळोवन तांणी थंयसर पावोवंक तांकां फावो जावच्याक 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी आसूंक एका ल्हान भुरग्याक कळितनातली पिडे तावन ताणें बेगीनच गूण जावच्याक उडासाची सकत सारकी जावच्याक दोगांक माथ्याची दूख उणी जावच्याक दोगांक बँकाचें रीण फारीक करूंक तांक 4गांक आमाल पिवणें उणें जावन कुटुंबांत समाधानेन जियोवच्याक 12 जाणांक ल्हान भुरग्यांक सारकें सुडाळ उलोवंक जावच्याक 5 जाणांक कुटुंबांत संतोश समाधान समजणी मेळच्याक 16 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत येवच्याक 12 जाणांक भुरग्यांचे देणें काजारी जोड्यांक मेळच्याक 8 जाणांक दादल्याक बरें काम मेळोवंक
चेड्यांक बरी सैरीक धाट्टू भाव काजून तशें 18 जाणांनी मागला. चलयांक बरी सैरीक मेळोवंक 11 जाणांनी मागला. हाती घेतिल्लें काम बऱ्यान संपोवंक 5 जाणांक. आपल्या आवयच्या हर्द्यांतली दूख गूण जावंक मागता. दुबईंत परगांवांत बरें काम मेळोवंक 6 जाणांक. जागो विकून पयशांचे प्रॉब्लम निवारूंक बोरवेल घालूंक आसा बरें उदक मेळोवंक मागला. रीण दिल्लें बेगीन पाटी मेळोवंक तेगांक. दुबयचें डाटा प्रोसेसींग जावन बऱ्या हॉस्पिटलांत काम मेळच्याक. एकल्याच्या फ्रेंडान ऑक्टोबर एग्जामान पास जावंक. एकल्याक कॅनडा वचूंक विजा मेळोवंक. एकल्याची काळकय पिडा गूण जावंक. एकल्याच्या हाताची एलर्जी गूण जावंक. कॉलेजींत बरें करून शिकोवंक मागला. एकल्याक बरी न्हीद पडोवंक. भलायकी बरीत नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे पासून तेगांक. परगांवांक गेल्ल्या एकल्याक ID मेळोवन बरें काम मेळच्याक. कृषी खातीर करूंक आसचें बोरवेलाच्यो आडकळी निवारूंक. बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक तेगांक. घरांत आवय आनी दुवेन बऱ्या तरान आसूंक. हुशार नातलो एकलो बरो जावंक. कुवेट बरें काम मेळोवंक. पांय दूख फेंकाट दूख बेगीन रावोंक. तोंडा भितर जाल्लें इन्फेक्शन भुरग्याक बेगीन गूण जावंक. पांयाच्या खोटेची दूख गूण जावंक. एकल्याचें काम परमनंट जावंक. म्हज्या भयणीच्या पोटांतली दूख वखदांनी गूण जावनांतली ती बरी जावंक. व्हडल्या पुतान आनी सुनेन आवय लागीं मोगान उलोवंक तांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक आवय मागता. धाकट्या पुता परगांवांत बऱ्या कामांची विजा मेळोवंक. मांयक बरी भलायकी मेळच्याक. कोरोना वरवीं बंद पडिल्लें फिजीक जण मेळोवन रीण फारीक जावंक आदार लाभच्याक. एकल्याक विजा मारन बरें काम मेळोवंक. एकल्याचें जाग्याचें काम बऱ्या तरान जावंक. कुटुंबांत सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक 7 जाणांक. एकल्याचो पांय सारको जावंक. हॉस्पिटलांत बरें काम मेळोवंक. पुताची खोंकली आनी काफा शेळ गूण जावंक. फाटलो जागो नावार जावंक. 3rd year MLT एग्जामांत बरे अंक मेळोवन पास जावंक. पायल्स पिडा गूण जावंक. बरी भलायकी मोतीची कुडीची मेळच्याक 7 जाणांक. पांयांचे खिळे गूण जावंक. बँकाचें रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक तेगांक. खोंकली काडटना मस्त रगत येता ती पिडा गूण जावंक. काम नासता घरा आशिल्ल्या काम मेळोवंक. पासपोर्ट बेगीन मेळोवंक. फ्री विजा मेळच्या खातीर घर बांदूंक फावो जावच्याक. एकल्याच्या आंगार आशिल्लीं खातां संपूर्ण गूण जावच्याक. कोरोनांतून आमा समेस्तांक निवारच्याक. नर्सींग कोर्स केल्ल्याक बरें काम मेळोवंक. ह्या तेसावां खातीर आनी आमकां तेसावां बरोवंक असाध्य तरी जुजवाजाच्या पांयतळी आमचे तेसावां भेटोवन आमी सर्वांक बरेंपण जाय जंय. आमी चिंतून हांगासर आयल्या बरेंपण म्हाका मेळा जंय. तर आमी सर्वां सांगाता मेळया. एकामेका खातीर मागया. आमी मागल्लें मेळटा म्हणल्यार बरे भशेन एक आमच्या पांयक नमान मरी आनंद बापा हात वयर घालून एकामेका खातीर मागोन आमकांय तें मेळोवन दी म्हणून आमी आशेवया. दिमी घालया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझी राज जावं. तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये पेन बलेले सम तुझे संगाता आसले आमचे दुसऱ्यो आनी सगळें पॉल जगुशीचे चेसो भगवती मरी देवाचुमे आम पापया काते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या खाली आमेन. महिमा बापा गणी पुता गणी पवित्र दिसोतान सदा सर्वता आमेन. ह्या पवित्र थळार हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या सेवा दिल्ल्या दिवच्या दिवंक आसच्या बरें मन दाखयल्ल्या आनी दाखोवंक आसच्या हर एकल्याक. आनी जेवणाचें मुखेलपण घेवन मुडीप फिरगजकारा वाड्यावार थंयसर रांदप करनासात तांकांय आनी हांगासर विविध रितींनी सांगातपण दिवच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप ताचें बरेंपण दिवन दी म्हणून आमी मागया. कोणाक पळय दिंबी घालूंक जाता दिंबी घालया ना तर बसचें हें आमकां जावची रीत घेवची आनी आमी सर्वां पातयेणीन विश्वासान जुजेवाजाच्या लदिनेंत वांटो घेवया. सोमिया काकुळ तामचीकर
सम्या काकोल तामची कर क्रिस्ता काकूळ तामची कर क्रिस्ता काकोल तामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गीच्या देवा बापा काकोल तामची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकोल तामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकोल तामची कर सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकोल तामची कर गोंयच्या बेनाविल्लींत जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर आपल्या आवय बापोयच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर दुबळीकायाची जिणी जियोवन सो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळें मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परंबोळ पसारिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर श्रीलंकांत दगदोणेक सांपडारलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावुल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कातोलीक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर कोंतांचे भक्तीपण आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर कश्टान संपटेल्ल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर देवाचेर बावार्थ दवरन जिणयेंत आयिल्ले सर कश्ट आनवार दैरान सोंसुल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर भुरग्यांक जल्म दिवचें बाग नातल्ल्या पासत देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर देवाच्या मोगाची गोठसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा बसोत विनादे कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले बोगो समका ये सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले दायनायक आमका ये सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले काकोल तामची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीतां देवाचे बेसमाम आमकां वाटयत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांग तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे हांव प्रेरण घेताव आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पिताव सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टलें तुज्या जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुटसुडीत जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेन दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बाच्यावे विशांत चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावडांच्या मोगा सेवे विशयाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिपा शिकयलें आसता जेजूचें सारकें दुर्बळल्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्यां थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारीक देवाचें आतेरसूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे समय आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजां बसो देवा लागीं विनाती कर मौनपणी आमच्यो गरजो सांजुजे वास बापा मुखांत्र सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर पासांत हांव आमकां राखोन व्हर बावाटाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयलेल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोवंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत
सासनाक जिवोवचें भाग आमकां मेळाचें कर. आमेन. सोम्याचे नांव आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, विविध तरातरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणी संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजू देवासान आपले जिनी आनी मरणान जायती अजापा करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाद. हे घडी आमी उसारुल्ले आनी उसारिनातल्यो विनवणी आमी तुजे मुखार दवरतांव. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव कर मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आज सांजू देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करतांव. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तस्सो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजू देवासाच्या विनवणे सगळ्या पिढेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळोवंक. सांजू देवा सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमच्या गादी विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरान भगवंतपणाचो मुकुट जोडूंक सासनाक संतोष भोगूंक फावो आनी त्याच सडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. देवास बाप्पा भगवंत कुसाचे कृपेन योरुमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.